नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। कळंगुटे दर्यादेगेर मेळ्ळी दुबाव येवपा सारकी बॅग, बॉम्ब म्हूण दुबाव, गर्दी आनी ट्रॅफिक जॅमाक लागून बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड पावलो 3 वरांनी। पर्यटन सुवाती वेले सुरक्षा व्यवस्थेचे 3 तेरा उक्ताडा। तिळारी धरणग्रस्तांचो प्रश्न दिसा भितर सोडवंक चल्ल्यात मोठे यत्न। रमाकांत खलप, दीपक केसरकराच्यो राती उसर मेरेन धरणग्रस्तां बरोबर बसका, मात गोंयच्या पाशेंस पिड्डेर। खण खात्यान मुरगांव बंदरावेले बोटींतल्यान मीन हालोवंक सेजाक एनओसी दिल्या, मात कोर्टाचो कसलोच आदेश मोडूंक ना। खात्याचे स्पश्टीकरण, सेसा म्हणटा सगळे दाखले घेऊनच मीन हालयतले। सत्तरींत भिरोवणेचे प्लॉट भायल्यांक विकपाक थळाव्यांचो विरोध। ग्रामसभेन जमीन विकपा आड घेतला हे पयलींच थाराव। प्लॉटांचें काम चल्लां म्हूण लोक चाळवले, आंदोलनाची शिटकावणी। आनी गोंय पावड्यावेले बुद्धीबळ सर्तींत नीरज सारीपल्ली जैतिवंत, रोहन आहूजा उपजैतिवंत, जाल्यार रित्वीज परबाक तिसरी सुवात। खबरो विस्तारान। नवे वर्स मनूंक लाखांनी पर्यटक गोंयाक येतात तेन्ना कळंगूट सारके दर्यादेगेर कोणे बॉम्ब दवरलो जाल्यार कितें? आमचो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड कितले वेळा भितर थंय पावंक शकता हाचो प्रत्यक्ष अनुभव 31 तारखेर आयलो। कळंगुटे दर्यादेगेर एक दुबाव येवपा सारकी बॅग मेळ्ळी, मात गर्दी आनी येरादारीचे ट्रॅफिक जॅमाक लागून डिस्पोजल स्क्वॉडाक थंय पावंक 3 वरां लागलीं। परत एक फावट प्रसंग आयल्यार आमी कशे गळसणटले हाचो एक अनुभव। नशीब बरें म्हूण थंय बॉम्ब नाशिल्लो। I am here at Kalangut beach, and about at 2:45 p.m. local police who are deployed here got an information that one unclaimed suspicious briefcase is lying there. As you can see behind me that a briefcase is there and nobody is claiming. But when I was talking to a sports businessman, he was saying a 40-year-old person was holding this bag, but where he disappeared and at what time he disappeared nobody knows. So now police is informing bomb disposal squad. It's 4:30 p.m. now, but still bomb disposal squad could not reach. Today is the 31st afternoon. Huge crowd is around here, but still the security measures are not in place, and that's why it's raising a big question that if anything explosive can be inside the briefcase. It's been more than 2.5 hours now when about this suspicious unclaimed briefcase was informed, but as of now no senior police officer or bomb disposal squad has reached on the spot. The bomb disposal squad had reached here and nothing is found inside it. But question is not that what was inside the briefcase. That big question arises that on the New Year Eve it took 3 hours to reach bomb disposal squad. Now the question is that how much Goa police is ready for any emergency situation. With video journalist Omkar Purari, I am Mukesh Kumar for Prudent. तिळारी धरणग्रस्त आंदोलन फाटी घेवंक तयार नासले तरी प्रश्न 2 दिसांत सुट्टलो अशी आस्त राजकीय फुडारी उक्तायतात। गोंयचो आदलो उपमुख्यमंत्री रमाकांत खलप आनी सावंतवाडीचो आमदार दीपक केसरकर सोमारा राती उसर मेरेन धरणग्रस्तां बरोबर आशिल्ले। केंद्रीय शेतकी मंत्री शरद पवारांनी मध्यस्थी चालूच दवरल्या। महाराष्ट्राचे उदका स्रोत खात्याचो अधिकारी राती मेरेन धरणग्रस्तांक मेळटलो। प्रश्न दिसा भितर सोडोवपाचे यत्न चल्ल्यात, मात गोंयच्या पाशेंस पिड्ड्यार जाला।
राष्ट्रवादीचो मुखेली आनी केंद्रीय शेतकी मंत्री शरद पवारान आमदार दीपक केसरकारा वरवीं धाडिल्लो प्रस्ताव धरणग्रस्तांनी आयतारा भायर मारलो. ते सरकारा कडच्यान स्पश्ट लेखी आस्वासन मागतात. महाराष्ट्राचे उदका स्रोत खात्याचो अधिकारी धरणग्रस्तांक मेळपाक येवपाचो आसा. शरद पवारानूय मंगळारा धरणग्रस्तांक मेळपाचें थारायलां. सोमारा रमाकांत खलप आनी आमदार केसरकार राती मेरेन धरणग्रस्तां बरोबर आशिल्ले. दीपक केसरकर आणि हांव आमी दोगूय तेंचे कडेन उलयत आसा. तांकां दीपक केसरकारान आतां आमी आश्वासन दिल्लें आसा की महाराष्ट्र सरकारान आनी गोवा सरकारान दोनूय मुख्यमंत्र्यांनी जें आश्वासन दिलां जाहीररित्या तें आश्वासन आपण पूर्ण करून घेता. तुमच्या भागाचो आमदार येला त्या आणि म्हणून तुम्ही आज हे आंदोलन फाटी घेयात. नंबर 2 ताणें तांकां अशें दिलां आश्वासन की महाराष्ट्र सरकारचो एक प्रतिनिधी तिळारी प्रोजेक्टचो डायरेक्टर हो स्वता मुंबयच्यान गोव्यान हांगा येता तांकां मेळपाक, जे बसल्यात तांकां मेळपाक आनी तो अधिकारी लिखीत स्वरुपाचें आश्वासन महाराष्ट्र सरकारच्या वतीन तांकां दिवंक तयार आसा. खासदार श्रीपाद नाईक म्हणटा कितें तें महाराष्ट्र सरकारान करपाचें. गोंय सरकार धरणग्रस्तांक थेट लेखी कांयच दिवंक शकना. महाराष्ट्र सरकारान गोंया कडेन मागचें पडटलें. आमच्या मुख्यमंत्र्यान जेणे कितें उलयलां ते आमकां लेखी दिवपाक काय ना, पूण ते तांचे कडल्यान येवं जाय न्ही, कारण ते हे सगळे संचालक ते आसात. शरद पवार किंवा दीपक केसरकर पर्यान महाराष्ट्र सरकार जे नुकसान जे आहे नुकसानाची भरपाई म्हणजे गोंयच्या शेतकऱ्याच्या नुकसानाची भरपाई भयंकर मुश्कील जाता, प्रश्न कठीण जातलो. म्हणून ताणें जें कितें आसा तें बेगिना बेगीन उदक सोडपाचें हें करचें. उदक आडोवन हो प्रश्न आनी हें जातलो, खंय तरी हातीभार वचच्यो न्ही म्हणून ताचेर तेणें विचार केला. गोंय सरकार धरणग्रस्तां कडेन सहानुभुतीन पळयतलो म्हणपाचें गोंयचे मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयलां. मात धरणग्रस्त दोनूय सरकारा कडच्यान सेटलमेंटाचो प्रस्ताव लेखी मागतात. ताचेरूच सगळें अडलां. गोंय सरकाराची मात आनीक 1-2 दिसां वयर वाट पळोवपाची तयारी ना. पणजेच्यान ज्येश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. घेऊया एक वेवसायीक विसप.